हे पळय हे उदक हा. हे गोंयचें उदक पळया गोंयचें उदक हे पळय उदकाक हे सगळे आख्खे दोंगराची माती बिती भितर भरले आसतली हे आमी पिवपाचे तुम्हीच सांगा हेका पळय कितें जालां ह्या उदकाक कितें करपाचें आज 5 महिने हांव ते समीर मोर्जेला पाणी भरतात 5 महिने आमकां ना उदीकच येयना कितें करपाचो आमी मागीर माझे शशिकांत महादेव मोर्जे आमकां 5 महिने जाले उदीकूच ना मागीर तुम्ही उदक खंयच्यान उदीक आमी आतां हाडटा खंयचे खातले लोकांले खाता कोणाक येता नळ येता नळ काय येता बोरी सकयल तांकां सोमतीगेर त्यांचे आमी हाडटा पाणी तुम्ही कंप्लेनी बी दिल्या कंप्लेनी आमकां दिल्यार कोण घेता आमच्यो कंप्लेनी कोण घेयना दखल कोण घेयना कंप्लेनी स्थानिक पंचाक बी सांगले तुम्ही पंचाक सांगले आमी पंचान जाल्यार आमकां चौथी कडेन दिता आमी सांगलेलें आमकां पंचान अद्याप चौथी कडेन दिवना आमकां पाणी ते कितें करतात 2 दीस कंप्लेनी केले काय 2 दीस सोडटा उदक आतां रातचे 3 4 जागरण करून बारीक नळ आसता कशें भरपाचें उदक सदांच जागरणां करून आमी मरपाचें आं जाय तेन्ना उदक मेळना जाल्यार कितें करपाचें कंप्लेनी तुम्ही कोणाकडे केल्ले कंप्लेनी आमी हेकाच सांगलेलें हांगा तो येयल्लो कदंबा हे करपाक न्हू तेन्ना आमी आमदाराकडे? आं मागीर कितें म्हटलें आमदारान तो सांगता करता 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 येताले उदीक सोडटलो आपूण मागीर आतां खंय आहा तर उदक आतां 3-4 महिने जाले कदंबा हाली घातले तेणेन चवथी तेन्ना सांगलेलें तेका त्यान पयलीं हे केले बिलां बेश्टीच भरपाची आमी 2-4 फावटी आज आमदाराक पासून हे केले कदंबा हांगा घातली तेन्ना त्या पासून सांगले की आमकां सर आमकां उदीक मेळना आमकां तेन्ना तिणें आमकां तेणी येवन पासून हांगा पळोवंक ना की तुमकां पाणी मेळटा काय ना मेळटा आमी कितें करपाचें हेच्या फुडें सांगपाचें आमकां उदीक थेंब मेळना आमी आतां कितें बाटले घेता आनी आमचे देवळे कडेन वयता कुळाच्या देवळे कडेन आनी थंय पाणी भरून भरून हाडून खाता थंयसर उदक हा थंय बारीक बारीक मेळटा उदीक आमकां पाणी ना अशें ना पाणी मेळटा रोड लायनीचे घरां तांकां पाणी मेळटा बाकीच्यांक कोणाक मेळना की आतां सर हांवें सर ताका आमी हेका आमच्या जेई पासून 2 फावटी सांगले फोन करता आपूण हांगा त्यामा कडेन येता पिऱ्या कडेन येता तो येयलो ना हांकां सगळें जमयले तो मागीर परत फोन केलो परत फोनच घेयनात मागीर तो तांकां इंट्रस्टच ना हांगातले कोणाकच इंट्रस्ट ना ना आमच्या हांकां प्लंबरांक ना आमदाराक ना कोणाकच ना आमदाराक म्हणजे तांकां पडलें ना ते फक्त आतां आमचे हांगा येतले मात मारा म्हणून तुमी आमकां सांगपाक ही खाती दिल्यात ती कित्याक लागून दिल्यात तुमकां खाती आयज आमचो लोक तुमकां निवडून हाडटा आयज बांद्रे मतदारान हो आमदार ताका पासून कांय पडलेलें ना आयज तर तुमकां मतां जाय जाल्यार तुमी आयज घरांनी भोंवतात मात तरी मनशान चिंतूंक जाय उदकाचें मेन तुमी तशें करूं नाकात उदक म्हणटा तें मेन तेंच्यांनी तो 2 म्हयन्या भितर बिलां फारीक करूंक ना तुमी डिस्कनेक्ट करतात रोखडेच तुमी येतात एक्सप्लेट घेवन येतात सोमतेका जातात ते तुमकां कायदो खबर आहा तो कायदो खबर आहा तुमकां आं आयज लोक बावडे ताणेल्या लोकांच्या दारार कितले दीस वयतले मागोवंक फामिली सुबेज आसता शेजारी सुबेज आसता सोयरी सुबेज आसता हो आमदार मात्र चित तुज्या गरजेक तूं हांगा येतलो म्हणजे ह्या गरजेक तूं कसो येवंक ना ह्या गरजेक कसो येवंक ना तूं केन्ना पासून उदक ना तुमकां चवथ जाल्ली स्टार्ट तेजे मेरेन उदक ना कांयच ना ही पळय ही आमची तेमातली ही सगळी शेजारी तांकां आयज ताण लागले उदकाक हे उदक ते बंद कर ते उदक आमकां नाका सारकें कर नितळ उदक करतलो जाल्यार तुमकां कायदो करूंक जाय सारको रितीन कायदो करतले ही आमची सगळी तेमातली त्यांच्या पोटान भूक लागल्या ताण लागल्या म्हणून मात तरी चिंतूंक जाय मनशां रातचेच पळोवचें पडटा उदक 2-3 बी आणि बिलां मात टायम टू टायम येता सारकी आता सरकारान सांगला की फुकट उदक दिता म्हणून पण उदकूच ना न्हू तेचेर तुमचें कितें म्हणणें ना बिल कशें येता सारकें उदक येयना जाल्यार आमी पळय दोनांक उरता व्हरतात बरोवचे प्रॉपर आनी उदक सारकें येयना आमकां तुम्ही आता उदक जर तुमकां मेळना जाल्यार फुडें कितें करतले डिपार्टमेंटार मोर्चा बी व्हरतले आमी झाडां वयतली गाडी करून नाल्यार आमचे जावचे ना आमचे दोक्याना सारखे आमी कशी हाडटली उदीक कोणाले म्हणून